अनधिकृत घरां फी भरून कायद्यांत बसोवपाची येवजण सप्टेंबरात येतली। हातूंतल्यान सरकार आनी पंचायतीक मोठी येणावळ येतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। 50% येणावळ बिगर घरांतल्यान येतली म्हूण अर्थसंकल्पांत म्हळां। ती नेमकी कशी काय म्हूण विश्वजीत राणेन प्रस्न काडिल्लो। मिनाच्या ई पावणेंतल्यान गोंयाक सुमार 1300 कोटी येतले। खात्याचे पेट्रोल कोटाचो फेरनियाळ चल्ला। PWDच्या गाडयांचो वापर आवळा। लोकांचेर वजें घालनासतना शिल्की येणावळ येतली म्हूण मुख्यमंत्र्याचें गणीत। The revenue that you're going to earn from mining and sale of the material that is available, by sale of that material, are you going to reach a figure of 50% of revenue earning from non-tax revenue? We intend to increase the resources by mobilization additional revenue without putting burden on the people. The Supreme Court has directed that all e-auction money minus the cost and some other factor be retained by the state government. So we will exceed 50%. In fact, we will go to the 100% of the target. I expect around 1200 to 1300 crores from e-auctioning of the material. The government has undertaken steps now where we will be ensuring that petrol consumption is all reviewed and new quota allotted based on the actual need. There may be increase also in some cases, but overall I expect a reduction in that. Earlier PWD was engaging jeeps and vehicles. The expenditure had touched almost 9 to 10 crores. We have brought it down to 5-6 crores. And we intend to bring it down to about 3.5 to 4, where it is absolutely essential. One issue which is left, which will give government a revenue as well as panchayat a revenue, is legalizing of the houses. It is part of the budget. We could not completely do the legal vetting of it. That's why it is not introduced, but it will come in the September as an ordinance. ताळगांव जिल्लो पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 13, धारबांदोड्या जिल्लो पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 14 आनी कुळे पंचायतींतल्या वॉर्ड नंबर 6 ची पोटवेंचणूक जावपाची आसा। वेंचणूक आयतारा जातली। ताका लागून 23, 24 आनी 25 अशे 3 दीस सोऱ्याची दुकानां बंद उरतलीं। ताळगांव आनी धारबांदोड्या जिल्लो पंचायतीचे दरेकी एक प्रभाग आनी कुळे पंचायतीचो एक प्रभाग मेळून 3 प्रभागांची पोटवेंचणूक आयतारा जातली। वेंचणुके खातीर उमेदवारांनी घराघरांनी वचून प्रचार सुरू केला। पोटवेंचणुके खातीर 23 ते 25 मेरेन बार्रां बंद उरतली। आमच्या गांवांत एक बरें बदलप जाय। वी नीड अ चेंज। आनी ह्याच पासत मागता सोमेस्त आमच्या लोकां लागीं की आयतारा दीस 24 ऑगस्टाचे भायर सरात सगलीं आनी येवन विमानाचेर मत मारात। तुमी केल्यारूच आमच्या गांवांत बरेपण येतलें। वी नीड अ चेंज। आय लूक फॉरवर्ड फॉर अ चेंज। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो खबरो। गोंय कोंकणी अकादमीन 22वो कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस मनयलो। कार्यावळीक वेगवेगळ्यो सर्ती दवरिल्ल्यो। पाट्यार म्युझियम हॉलांत जाल्ले हे कार्यावळीक गोंय विद्यापिठाचो कुलगुरू डॉ सतीश शेटये मुखेल सोयरो आनी लेखक दत्ता नायक मानाचो सोयरो म्हूण आशिल्लो। कोंकणीतले व्हडले व्हडले लेखक जावन रवींद्र बाब धरून ते आतां सगळे मेरेन हे सगळे लेखक जाले, पूण बाबडे कोंकणी मात शिकले ना। कोंकणी शिकनासतना कोंकणी लेखक जाले। म्हणून कोंकणी शिकप्याचो सदांच तांकां पळयतना म्हजो तरी तांचे कडेन अतिशय कौतुकाचो अशा भागान हांव तांकां पळयता। आनी आज ज्या चलयांनी वा ज्या विद्यार्थ्यांनी चडांत चड कोंकणीन गूण मेळयले तांचे तर अभिनंदन करतात, पूण तांच्या पालकांचे आवय बापायचे खास अभिनंदन करता। नाच, अभिनय आनी गायन सर्त आव्हानाचे निमणे प्रायमरी ऑडिशन्स GVM कॉलेजींत निकतीच जालीं। 25 ऑगस्टाक सर्तीचे मेगा ऑडिशन पणजे पाट्यार जातलें। नाच, अभिनय आनी गायनाचे सर्तीचे मेगा ऑडिशना खातीर 180 भुरग्यांक वेंचून काडल्यात। आनी आतां ताका बरो दिसता म्हणजे अबाव 80 भुरगे येयल्ले आसात। आनी आतां आमी सांजचे वेळार रिजल्ट डिक्लेअर करतले सगळ्यांक। सो आतां आमचे प्रायमरी ऑडिशन जाल्ले आसात आनी आतां आमी वयतले मेगा ऑडिशनाक जे आसतले 25 ऑगस्ट। मेगा ऑडिशन काय आसतलें तुमचें? मेगा ऑडिशन पेंटीम आसतलें, बट सद्या आयदर कला अकादमी नाल्यार पाट्यार आसतलें। ते ऑल ओव्हर गोवा आमचे 1000 भुरगे सिलेक्ट जाल्यात, अबाव 1000 जाल्यात। सो आमी आतां 180 भुरगे म्हळ्यार रिस्पॉन्स 1000चो मेळ्ळो आमकां आनी 180 भुरगे सिलेक्ट जाल्यात। 60 डान्सिंग, 60 एक्टिंगाक, 60 सिंगिंगाक। सार्थक सिल्क हँडलूम वेलफेअर सोसायटीन सिल्क आनी कॉटन मेळा दवरला।
पणजे क्लब नॅशनलांत हें प्रदर्शन 19 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो पारंपारीक साडयो आनी ड्रेस मटेरियल ह्या मेळाव्याचें खाशेलें आकर्शण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.